मुख्यमंत्री आणि खासदार श्रीपाद नायकान राजीनामा देऊन कर्नाटकातल्यान येवचे वेचून काँग्रेसीन केली मागणी। निवाडो अधिसूचित करपावेल्यान राजकीय फुडारी आणि समाज वावुरप्यांकडल्यान अजूनही येतात प्रतिक्रिया। दाबोळी विमानतळा कुशीच्यो बेकायदा बिल्डिंग्यो सुरक्षेच्या दृष्टीन धोकादायक म्हणटा काँग्रेस। बिल्डिंग्यो मोडपाच्या कोर्टाच्या आदेशाक दिलो येवकार। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेवेल्यान भाजपात केस्त्या उदे कोफुसाव। किरण कांदोळकरा उपरांत सुभाष फळदेसायानूय उक्तायली तिडक। मान्सून पूर्व पावसान शेनवारा गोंयांत लायली हजेरी। अनपेक्षित आयिल्ल्या पावसान गोंयकारांक दिलो आश्चर्याचो धक्को। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबर विस्तारान। गोंयांत शेनवारा मान्सून पूर्व पावसान हजेरी लायली। ह्या अनपेक्षित पावसान गोंयकारांक आश्चर्याचो धक्को दिलो। दिवचले, सत्तरी, फोंड्या, धारबांदोडे, सांगे, साश्टी आणि काणकोण तालुक्यात कमी अधिक प्रमाणात पावसान हजेरी लायली। अचकीत आयिल्ल्या पावसान लोक मातशे गोंदळले। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कमी अधिक प्रमाणात पावस पडपाक शकता असो अदमास गोवा वेधशाळेन उक्तायिल्लो आणि शेनवारा हो अदमास खरो ठरलो। Our reporter Ramesh Naik Raj from Gonkolim and video journalist Aniket Narvekar from Panji. म्हादय लवादाचो निवाडो अधिसूचित करपावेल्यान राजकीय फुडारी आणि समाज वावुरप्यांकडल्यान अजूनही प्रतिक्रिया येतात। गोंया खातीर म्हादयचो विशय सासनाचो सोंपलो अशें म्हणून काँग्रेसीन भाजपाचेर हल्लो चडयलो। भारत माता की जय संघटनेन शेनवारा दिंडी काढली। तशेंच कळसाची पुजा करून तांचे विसर्जन केले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायकान राजीनामा दिवन तांणी कर्नाटकांतल्यान वेंचून येवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा, म्हादयचो विशय आतां गोंया खातीर सोंपला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो कर्नाटकाचो उदका स्तोत्र मंत्री आशिल्लो सारको वावुरता असो ताचो आरोप। तेजी जी लॉयल्टी आसा बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांची, मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्या बरोबरच आमचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, they have become part and parcel of Karnataka. They have no right to continue as the representative of Goa. They have lost. They better take a formal oath of office in Karnataka government. And श्रीपाद Naik should resign as a North Goa MP. And he should be re-inducted as a minister from Karnataka. भारत माता की जय संघटनेन म्हादय माता पूजन अभियान राबयले। ह्या अभियानाचो भाग म्हणून तांणी शेनवारा म्हादय कलश दिंडी काढली। गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांतले उदक ह्या कळसात भरून हाडलेले। कदंब बस स्टँडा कडल्यान ही रॅली सुरू जाल्ली। उपरांत उदकान भरिल्ले कळस तांणी मांडवीत विसर्जीत केले। आणि गोंयांत मात्र जितलो उठाव जावपाक जाय तितलो दिसना। अनेक वेगवेगळे घटक हांगा म्हादयचें अभियान घेवन आसात। राजकीय पक्ष आसात, स्वतंत्र युनिट्स आसात, हे सगळे करून सुद्धा सामान्य लोक भायर सरना। हांव अशें म्हणटा की राजकीय पक्ष जे आसात, सत्ताधारी पक्ष जो आसा तो क्लेम करता की 4 लाख आपले सदस्य गोंयभरान आसा म्हणून। त्या 4 लाख सदस्यांक तांणी केन्नाच रस्त्याचेर हाडले ना। हें खरें म्हणजे गोंयची लाचारीची स्थिती जी आसा ही राजकीय पक्षांनी घडोवन हाडली आसा। राजकीय पक्षाचे नेते गोंयचें जाल्लें नुकसान फारीक करचे ना फुडें। आणि त्यामुळे परत एकदा आम्ही अपील करतात की जनतेन
पक्ष बिक्ष पळयनासतना पक्षान जर सूचना दिल्यो रस्त्यार देवू नका म्हणून सुद्धा ताजी पर्वा करपाची ना जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी आशिल्ल्यान आमकां म्हणचें पडटा की ताजे 4 लाख कार्यकर्ते आसात अशें म्हणून तेजे क्लेम करतात. तांकां सगळ्यांक लाचार केलें. गोंयचे एक पर्संटेज ह्या लोकांनी लाचार केली कित्याक हे जे गुन्हे करता ते गुन्हे पचपाक जाय म्हणून पक्ष निश्ठेचो तांचेर बडगो दाखोवन हे तांकां फाटीं रेट्टा काय कितें असो आमकां भंय आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चौरिया. वास्को विमानतळा कुशीक असलेल्या बेकायदा बिल्डिंगांक लागून विमानतळाचेर देवपी प्रवाशांच्या जिविताक धोको उप्रासला अशें काँग्रेस म्हणटा. विमानतळा कुशीक जाल्ल्या बेकायदा बांदकामां खातीर ताणें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोक जबाबदार धरला. ह्या बिल्डिंगांचो विमानतळाचेर हल्लो करपा खातीरय वापर जावं येता अशें ट्रॉजन डेमेलो म्हणटा. विमानतळा कुशीच्यो बेकायदा बिल्डिंगो 9 म्हयन्यां भितर पाडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. ते फाटभुंयेर ट्रॉजनाचे पत्रकार परिशद आशिल्ले. Today, the situation is going such with the construction of buildings that the lives of people who are remaining living within that vicinity, which is not permitted, and the lives of passengers who are flying in and out of Goa were at risk. But आमचो मोद जी पंचायत मिनिस्टराक आसा ताका दिसता ताणें खूब मुख्यमंत्री फोटो येयला आनी खूब मुख्यमंत्री अंडर स्कॅम जालेले आहात. द इलिगल बिल्डिंग्स दॅट आर देर could be used by terror groups, by enemy camps to target the airport. Now when it is security is in danger, after raising the issue, demanding of the chief minister to take serious action, yet he has a minister who has managed to take every chief minister for a ride. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हादय प्रस्नाचेर सध्या गोंयांत खवदळ पडला. खासा करून कर्नाटकान केंद्र सरकाराक धरून गोंधळ घालपाचें चालूच दवरला. गोंयांत 3 खासदार आसात आनी दिल्ली म्हादयचो प्रस्न लावन धरपाचें काम तेंचें हे सगळेच जाणात. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दीन केन्नाय पत्रकारां कडेन उलयता. ह्याच सप्तकांत तेणें म्हादयचेर उक्तायिल्लें मत पळयात. सार्दीन हो गोंयचो एक वरिश्ठ राजकारणी. 1977 सावन 6 फावटी आमदार आशिल्लो. 1988 सावन 3 फावटी खासदार. ते भायर 1999 ते 2000 ह्या काळात वर्सभर मुख्यमंत्री आशिल्लो. मंगळारा 25 फेब्रुवारीक पत्रकार परिशद घेवन तो खुबशा विशयांचेर उलयलो. तेतूंतलो एक म्हादय. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण केंद्र सरकारान 16 नोव्हेंबर 2010 ह्या दिसा म्हादय उदका लवादाची स्थापना केल्ली. ह्या लवादान सगळ्यांच्यो बाजू आयकून घेवन 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादय प्रस्नाचेर आदेश दिल्लो. हालींच सुप्रीम कोर्टान परत आदेश दितकीर तो अधिसूचित केलो. तेचेर सार्दीन बाब कितें म्हणटा ते पळयात. It is very unfortunate that Karnataka continued construction of the dam. Now unilaterally the tribunal has gone ahead when the matter is still in the Supreme Court. In the last session I had met the minister and I requested him, please to apply your mind before you take any decision, because Maday is the lifeline of Goa. म्हादय म्हटल्यारूच मांडवी हे आतांमेरेन सगळेच जाणात. ती पणजे अरेबियन समुद्राक घेवन मेळटा. म्हादयचें उदक गरजे भायर दर्यांत वचून फुकट वता हो कर्नाटकाचो मुद्दो. पूण उदकाची खारसाण वयर वचची न्हू देखून म्हादयचें उदक दर्यांत वचप गरजेचें हो गोंयचो युक्तिवाद. पूण सार्दीन बाबाचें तेचेर आपलें स्वताचें मत आसा. पावस नासता तेन्ना म्हादयचें उदक दर्यांत वता काय कितें असो तेचो प्रस्न आसा. पळयात. So they say that some of the water goes into the sea. Unless you prove it, have you measured? One point. Second point, it will also depend upon the season. During the rainy season, when all the dams are overflowing, there is so much of water.
surely the water has to go to the sea. But we have to check after the rain during the dry spell of time of the dry season. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. भाजपा भितर सगळेच सारखे आसा काय जिल्लो पंचायत वेंचणुकीक लागून पक्षा भितर फूट पडपाक लागल्या? आपले बायलेक झडपे खातीर भाजपाची तिकेट मेळची हे खातीर मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो किरण कांदोळकार मातसो बेजार आसलेलो. जाल्यार शेनवारा आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान खासदार विनय तेंडुलकरान केल्ले टिकेक जाप दिली. की 40 वर्सां तो आपण राजकीय दिवना भितर आसा आनी हांव कितें करपाक सोदतां. हांव म्हणजे बच्चा आसा म्हणटा राजकारणान. विनय तेंडुलकरान एक लक्षात दवरचें, ताजे पयले जे विधानसभेचे फॉर्म आसा ताका बरोवपाक कळना म्हणून म्हज्याच ऑफिसान भरल्या, म्हज्या डायनिंग टेबलाचेर, म्हज्या फ्लॅटाचेर ताजे पयले आमदारकीचे फॉर्म भरलेले. हे ताणी याद दवरची. तुमकां विशय खबर आसतलो की आमचे माजी अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर हाणें म्हजेर नीच स्तराचेर वचून आरोप जे केल्ले आसात की हांव एसटीच्या विरोधान कोणाक मारले, बडयले आनी कितें केलें, बिनबुडाच्यो बातमी घेवन कोणा खातीर करता खबर ना, एक कार्यकर्त्याचेच चारित्र्य हनन करपाचो जो विचित्र विक्षिप्त प्रकार जो घडलेलो आसा ताजेर निशेध करपा खातीर कालच्यान म्हज्या घरा कडेन हजारांनी कार्यकर्ते आयिल्ले. पार्टी प्रेजिडेंट म्हाका सांगिल्लें की तो हांगा येतलो म्हणून, आनी पार्टी प्रेजिडेंट, महामंत्री आनी माननीय मुख्यमंत्री हांच्या उपस्थितीन कितें जावपाचें मुख्यमंत्र्यान आपयला म्हणून आयिल्लो आसा. तेंडुलकरान पार्टीचो कसलोच ना, काय चिंता करनाका, कसलोच इशू पार्टी भितर ना. एससी बद्दल ना तुम्ही काय ना, कशें आसा गरज नासतना इशू कांय नासता, आमचे सगळें सुरळीत आसा. रसायना घालून केळी पिकोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत आता प्रशासनय सादूर जाला. अन्न आणि वखदा प्रशासनान शेनवारा पणजे बाजारात धाड घातली. रसायना घालून पिकेल्ली फळां पणजे बाजारात कशीच विकपाक दिवचो ना अशें महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. अन्न आनी वखदा प्रशासना वांगडा ह्यान फुडें अशी कारवाय करतले अशें ताचें सांगणें. पणजे बाजारांतल्या 15 फळ विक्रेत्यांची फळां अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासली. तशेंच हेर राज्यांतल्यान आयिल्ल्या केळ्यांची तपासणी केली. रसायना घालून पिकयल्ली फळां खाल्ली जाल्यार ताचो भलायकेचेर परिणाम जावं येता. हाचेर महापौर उदय मडकयकार कितें सांगता ते पळयात. प्लस चिकू, मागीर स्ट्रॉबेरी, मागीर आंबे आनी अशे कितलेशेच आयटम पिड्ड्यार जाल्ले. एप्पल खूब पिड्ड्यार जाल्ले. हे केल्यार आतां तो डिस्ट्रॉय करपाक व्हरता पळय, हांगा पळयता तुमी केळी पिड्ड्यार जाल्ली ही आतां आमी आमच्या हितूनच डिस्ट्रॉय करता. त्या हितून सगळे फॉर्मेलिटी केल्ली आसा आनी लोकांक एक डावट आसा पळय हांगा बरो माल मेळटो. आमची ड्युटी आमचें मार्केट आसल्या कारणान आमी हांगा जर वेपारी विकता लोकांक हेल्थाक कांयच प्रॉब्लेम जावप करना. आज तुमी पयला आसतले म्हापशा पयर केळी पिशेंत धरल्या, ताका कॅमिकल लावन पिकयतालीं, ही तुका हेल्थाक सारकी डेंजर. हितून तरेतरेचो रोग जावं शकता. म्हणून आमी एक आतां एफडीएक रिक्वेस्ट करून हे सगळें आतां चॅक केल्लें आसा. ते लॅबोरेटरीन व्हरतले. आतां एक्चुली एफडीए लायसन फ्रुट्स विकता कितें आसता तेजें एक्चुली आतां सगळ्याच कामां एफडीएचें लायसन कंपल्सरी आसा. आमी आतां इन प्रिंसिपल अजून ठरोवना, फाल्यां परवा मिटींग आसा आमची. आमी ठरयलां की सगळ्यांकूच ट्रेड लायसन दिवपाचें. तूं खंयचो धंदो करता ताका ट्रेड लायसन दिवपाचें. हेजे करून आमकां फुडें तुमी कितें तरी स्ट्रॉंग एक्शन घेवंक मेळटली. कितलेशेच माल पिड्ड्यार जाता. हो माल कोणाक व्हरप, कोण व्हरता सवाय दिवन सुद्दां कोणी घेतलो सुद्दां तो आरोग्याक सारको डेंजरस. हो आमी आतां सीज करून डिस्ट्रॉय करपाचें आसा. आनी बाकीची सॅम्पलां घेतल्या, केळीची सगळी सॅम्पलां घेतल्या, ती लॅबोरेटरीन टेस्ट रिपोर्ट करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को शारांतल्या उदरगतीच्या कामावेल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आमदार कार्लोस आल्मेदाचेर फोग काडलो. फाटल्या 40 वर्सांत वास्कोची जाय तशी उदरगत जालीच ना अशें तांचें म्हणणें. नुस्तें मार्केट आनी बस स्टँडाचें काम फाटल्या 4 वर्सां सावन आडखून पडलां. आमदार कार्लोस आल्मेदा फकत आश्वासनां दिता आनी कामां केन्ना पुराय करतलो ताचेर मात तो कांयच उलयना अशें राष्ट्रवादी म्हणटा. आमदार कार्लोस आल्मेदान वास्कोकारांक मुळाव्या सुविधां पासून पयस दवरला असो आरोप राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्याक विभागाचो फुडारी नाझीर खानान केला. नुस्तें मार्केट, बस स्टँड, भाजी मार्केट आनी फायर स्टेशनाचें काम कार्लोसान पुराय करून दाखवचें अशें आव्हानय ताणें कार्लोसाक दिलां.
लोकांक फटय नाका, वास्तुकारांक फटय नाका, आनी फक्त फॉल्स एश्युरन्स दिया नाका, करून दाखया. डेव्हलपमेंटाचेर तुमकां कोण ऑब्जेक्शन हाडचो ना. डेव्हलपमेंट केल्यार तुमकां एप्रिशिएट करतले लोक. वास्को सिटी कंप्लिटली निग्लेक्ट केला लास्ट 40 years. कोण तेजेर लक्ष घालना. म्हाका दाखोवपाचें की आमचे सीएमान कितें इनिशिएटीव घेतला पळय ते कंप्लीट केला. फक्त आमकां एश्युरन्स दिवन गेला हिंगा ते. अरे आयज म्हाका सांगा, तुमकां केटीसी बस स्टँड करपाक फक्त पायलिंगाक तुमकां 4 वर्सां लागता फक्त पायलिंग करपाक. And that also not completed. 80% तो कंप्लीट जाला म्हणटा, नॉट कंप्लीटेड. सेकंड थिंग, आमचे फिश मार्केटाची हालत पळय मरे कितें जाला ते. फक्त सांगता करता 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 मागीर तो म्हणटा तो आडयता वो आडयता वो आडयता. तुमचे कडेन जायना. यू आर द लोकल MLA. आयज हांव कालुसाक सांगपाक शकता, तुजे कडेन जाता तूं म्हाका डेडलायन दी की केन्ना तूं प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आनी विदीन हाऊ मेनी डेज यू आर कंप्लिटींग. हांव तुका चॅलेंज दिता, तूं करून दाखय म्हणून एक प्रोजेक्ट. चर्चीकडल्या रस्त्याचे काम करपाक जाय म्हणून केला, ताचेर फायनल लेयरूच घालूंक ना. पावसा पयलीं फायनल लेयर घालूंक ना जाल्यार रस्तो पावसात व्हांवन वतलो, अशें राष्ट्रवादीच्या युवा फाट्याचो अध्यक्ष प्रितम नायक म्हणटा. येरादारी व्यवस्थापन आराखड्या वयल्यानय ताणें कार्लोसाचेर टिका केल्या. पळयात. आता ते फिश मार्केटाचेर लेगून तो सांगता चीफ ऑफिसर आनी आमचो CP उलयतलो म्हण UD मिनिस्टरा कडेन. CP आनी चीफ ऑफिसर जर उलयतलो जाल्यार बींग अ MLA तुजो फायदो कितें? एका जबाबदार कोण? आयज ते फायर ब्रिगेड वाले ते वताना एक रुमान बसून आहा. तुजे कडेन ही कामां जर जायना जाल्यार ती आनी मोडून कित्याक उडोवपाक जाय आसलेली? आतां हो रस्तो जो केल्लो आसा, फायनल लेयर अजूनय ना. पडटलो काय स्कॅम, हेजी कारवाय जावपाक जाय. फायनल लेयर पडटलो काय स्कॅम, नाल्यार पयल्या 2 दिसान पावस पडलो काय रस्तो गेलो. आमकां कळपाक जाय, चर्ची मेरेन रस्तो केला, फुडें अजून रस्तो ना. जातलो काय गेले पयशे? जे बस स्टँडाचे 50 आसले ते 90 जाले, 40 आसले ते 90 जाले. हे रस्त्याचे अशेंच जावपाचे हा, दुर्दशा जातली अशीच वास्कोची. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आव्हानांचेर जैत मेळोवप ही जिवितांतली खरी खोशी आशिल्ल्याचे धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. फकत गोंयांतलोच न्ही जाल्यार देशांतलो सर्वोत्तम क्लब जावपाचे क्लबाचे सपन आसा. धेंपो क्लबाच्या खेळगड्यांनी भायल्या देशांनी वचून आंतरराष्ट्रीय क्लबांकडल्यान खेळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचे फुटबॉल अकादमींत धेंपो हावजात आयोजीत केल्ले कार्यावळीत श्रीनिवास धेंपो उलयताले. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान 2019 वर्सा राबयिल्लो यूथ डेव्हलपमेंट प्रोग्राम बरोच यशस्वी जाला. वर्सभराच्या काळात खेळलेल्या 46 मॅचींतल्यो 44 मॅची ताणें जिखल्यो. 13 वर्सां सकयल्ल्या पंगडान AIFF यूथ लिगाच्या निमण्या रावंडा खातीर पात्रताय मेळयल्या. 14 वर्सां सकयल्लो पंगड GFA लिगाचो मानकरी ठरला. 15 वर्सां सकयल्लो पंगड AIFF यूथ लिगाच्या निमण्या रावंडा खातीर पात्र ठरला. 16 वर्सां सकयल्लो पंगड GFA लिगात जैतिवंत ठरला. जाल्यार 18 वर्सां सकयल्लो पंगड AIFF प्ले आउटा खातीर पात्र ठरला. Fun in life is to overcome all these challenges. And the most important thing that you need to learn from your wonderful coaches, I must congratulate all my coaches by name, Mario, Anthony, Remus, Pradeep, Vaman and Alex. I think they are the ones who is doing a great job on the field. We have dreams not only to be the best in Goa, we have the dreams to be best in India. We want our boys to go abroad to play for international clubs. That should be our dream. When Anju came and joined me and she said, "Sir, what is your dream and vision?" I said 50% of India's team should comprise of Tempo boys. 3 to 5 years down the line, that the very same boys today who are playing under 18, under 16 should go into the competitive league system and this is not impossible. All you need to do is breathe, eat, sleep football, because that is your single most important religion. And in that religion, the way all our religion, whichever religion you may be, they say caring, sharing, patience, values, respect, all these elements should be focused into one for you to become not only a good footballer but a good human being. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कोरोना व्हायरसाच्या दुबावान 50 जणांक निरीक्षणा सकयल दवरल्यात, मात कोणाकच कोरोनाची लागण जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. शुक्रारा गोयच्या भलायकी विभागान सांगले. ते नदरेन बसका घेवन सरकार नियाळ घेत आसा. पूण दुसरे वटेन मात संवसारभर कोरोना व्हायरस पातळत चल्ला. Corona virus is not under control.
पयलीं फक्त जे चायना असं म्हणटाले ते सम मोर कंट्रीज हॅव बीन इन्फेक्टेड. As of the present situation, overall 50 patients were kept under observation, and all of them were under home observation. None of them were found to be positive. एक patient yesterday एक GMCन observation केल्लो आणि तेजे sample आता टेस्टिंगाक धाडला. Of all the people who were put under observation, जवळ जवळ 41 patients. त्यांचो ऑब्झर्वेशन पिरियड इज ऑल्सो ओवर अँड दे आर फ्री आणि 9 आर स्टील अंडर ऑब्झर्वेशन बट एट होम ओनली. द मेसेज एट प्रेझेंट इज नथिंग टू वरी अबाउट. वी आर डुईंग आवर बेस्ट बट एट प्रेझेंट वी डोंट हॅव एनी पॉझिटिव्ह केस ऑल्सो. बाणास्तारीच्या एका मोबायल दुकानात जानेवारी महिन्यात जाल्ले चोरयेचे घडणुकेत फोंडे पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्या. ह्या दुकानांतल्यान 25 फोन चोरयेक गेल्ले, तातूंतले 6 फोन पुलिशेन तांचे कडल्यान हस्तगत केल्यात. नौशाद के, अझरुद्दीन, निजामुद्दीन, फिरोज, विष्णू जयदेव, बसुमदार आणि अशोक दासर अशी दुबावितांची नांवां आसात. हातूंतले 5 जाण केरळाचे आणि 2 जाण कर्नाटकाचे. 20 जानेवारीक ही चोरी जाल्ली. On 20th January 2020, one Mr. Aviraj Tivrekar, resident of Bandastari, lodged a complaint here at Fonda police station that unknown accused person affected entry in his mobile shop by removing the roof tiles and committed theft of 25 mobiles and 1 laptop. In this connection, we have registered offence under section 457 388 IPC, and in this case, we have arrested the 7 accused person, 5 of Kerala and 2 are native of Karnataka. So far we have recovered the 6 mobile from the incident of the accused person, and the remaining recovery is going on. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.